हाय हॅलो केशा हाय तुम्ही आहाय बरी हांव आहा बरें जेल तुम्ही कित जेली आं हांवें स्लायस ब्रेड हायलो ऑमलेट केल्ली बर्गर विथ चीज ओके तितलो आमगे डिनर कित्या आनी कांय खावपा दिसना बसी हांव चिंतिता कित रांदपाचें जे भाशी सगळे मदर्स आनी सगळी हाऊसवाइफ्स आनी सगळी जी रांदताय चोय ती चेडो जावं चेडूं जावं मदर जावं फादर जावं सन जावं डॉटर जावं सदां रांदपा जाय जाल्यार चिंतपा पडटा आयज कित आमी रांदया वॉट शूड बी कूक टुडे फॉर अस एंड फॉर आवर फॅमिली ते भाशेन मागीर ते चिंतपाकूच टायम वेस्ट जाता सो हांव बसीन चिंतिता मागीर हांव कन्क्लुजन आयलें ओके आयज ऑमलेट करया कित्याक म्हाका तें एशें को चिकन हायन बेजार येयलें रायसूय हायन बेजार येयलें अशें म्हाका सो स्लायस ब्रेड घेवन येयल्लें हांव बरें मेळटा हिंगा सॉफ्ट इट्स यम बरें सॉफ्ट याम म्हणा तें यम यॉमी 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 कितें तरी बरें सॉफ्ट सारकें सॉफ्ट टॉय आसा बरें आसलें टेस्टी फ्रेश आयचे डेटीचे सो तें हायलां हें आनी केन्नाय न्हू मुगे ह्या दिसांनी हें उतर चलत तेशें केन्नाय सो ह्या दिसांनी मन जायना व्हिडिओ शूट करपा एक व्हिडिओ आहा तो एडिट आनी करपा दिसना म्हाका ती रेसिपी तो सो ते एशें कोन्न चोवपा पडना एशें को डिस्टर्बन्स आहा जाल्यार तो मातशें वॉल्यूम लेस कर आनी म्युजीक एड कर आनी मागीर वॉयस ओवर दी सो तें आनी एडिट करप बेजार येता मागीर म्हाका केन्नाय बट कन्सिस्टंट रावपा जायना तर मोदें तूं स्टॉप केलें न्हू जाल्यार सोमतें फूल स्टॉप पडटा न्हू नॉट जस्ट इन हें हांव व्हिडियोज कोत्ताय कितें जावं तें तूं कितें अचीव करपा जाय ऑर तुगे कितें काम आहा ऑर तुगे कितें गोल आहा सपोज तूं कन्सिस्टंट रावना तूं सोद्दां तें हॅबीट कोना टू प्रॅक्टीस ऑल लायक ईच एंड एवरी डे एटलीस्ट फॉर 5 minutes जाल्यार तेका मागीर फूल स्टॉप जाता जेन्ना तूं प्रॅक्टीस करता तेदो तूं इम्प्रूवूय जाता आनी तुका एशें कोन्न करपा दिसता मन मोडना सोद्दां कोत जाल्यार सोद्दां कितें काम जावं तें फॉर एग्जाम्पल तुमगे सपोज गोल आहा वेट लॉस ओके तुमी एक दीस सपोज हायलें हेल्दी हायलें वर्कआउट केलें दुसरे दिसूय हायलें वर्कआउट केलें थर्ड डे तुम एक बारीक कितें गोड हायलें मागीर नेक्स्ट डे आनी कितें गोड खावपा दिसता इल्लें करून तें चड जाता मागीर तें फूल स्टॉप पडटा सो तुगे गोल जो जे आहलो चोय वेट लूज करपा तो आनी मागीर वेट लूज करपा पावनाय सो हें हांव म्हगे एक्सपिरियन्सान सांगता की हांवूय एक तेंपार मोटू आहलें ओके मोटाल्लें हांव हिंग तर हांव हें कोन्ना वेट लूज करपाक कांय कोन्ना वर्कआउट बी कांय म्हगे वॉकिंग जाता तें जा कामां वयता तें दोना आनी तें स्कीप कांय करूं जायना टॅक्सींग एक्सपेन्सीव सो टॅक्सीन वचना हांव म्हाका मेट्रो लावता मागीर बसीन सो मागीर वॉकिंग आसता म्हाका दिसता एवरी डे मोर देन 10,000 स्टेप्स जाताय म्हगेले आनी एशें कोन्न हांव जेयत जाल्यार केन्नाय लायट जेयता सो तेका लागून म्हगे वेट एशें कोन्न देंवला कित्याक हांव हिंगेल तेदो आहलें मागीर सारको हें जालो म्हगेलो देंवलो ड्रास्टिकली देंवलो ते भाशेन सो गोंया आसतना ओके तेदो हांव आहलें मोटें but I would follow this you know not a diet but एशें को स्ट्रिक्ट आहलें हांव गोड तितू खावपा वचनासलें हिंग तर हांव गोड खाता गोडेलें ओके स्वीट खाता थिंग हांव खायनासलें मॉर्निंग एशें को मुगे हेल्दी ब्रेकफास्ट आहलो मागीर तुमी चोयलां आसतलें हांव ब्लॅक टी विदाउट शुगर पिता सो हांव ती कितको सोय जाल म्हाका ग्रीन टी विदाउट शुगर पिता हांव सो मागीर जेन्ना कित्याक मुगे गोल आहलो हांव सारकें मोटाल्लें सो बारीक जावपा हांव बारीक जालें
सो मागीर हांवें म्हणलें ओके ब्लॅक टी विदावट शुगर पिया. सो ती म्हाका संवय जाल्या. जेन्ना तुका हॅबीट जाता आनी जेन्ना एवरी डे तूं ते फॉलो कोत न्हू ती हॅबिटू जाल्यार तेन्ना तुगे गोल अचीव करूं शकत तूं. कळ्ळें न्हू. सो ते भाशेन तुमगे कितें काम आहा सोद्दां तुम तें प्रॅक्टीस करपा जाय आनी कन्सिस्टंट आसपा जाय. ओके. आनी कितें सो ते भाशेन हांव सपोज हिंग आल्लें आनी सोद्दां बरें हांवें भाजी खायली ना जाण तूं एशें कोन्न गोंया आसता टिटकी मिटकी ओजा चिटकी मिटकी म्हणटाय चोय. क्लस्टर बीन्स मुगे फेवरेट ती खायली नाय. भेंडे भिंडी फ्राय म्हाका लायक जाता. हिंग वेजिटेबल्स हायना थिंग गोंया आसा मुगे मामा लायक वेजिटेबल्स. सो ती मुगे लंचा वेजिटेबल्स घाताली एशें कोन्न भिंडी मागीर बीन्स लॉंग बीन्स हें इरील विरील ते. ओके. मागीर हांवें फ्रेंच बिन्सा भाजी विथ कॅरट्स बरें लागताले. मागीर एशें कोन्न कॉलीफ्लावर कॅबेज ते भाशेन. बट तें सोन ग्रीन लिफी एशें कोन्न चडशा भिंडी क्लस्टर बीन्स आनी हें खातालें ती सोय घातायचे रेडिश. हांव ती पानां खाता. ओके. म्हाका ते रेडिश लायक जायना. ओली लिव्स विथ सोय ती बरी जाता. हिंग हांवें तें सगलें भाजी खायली ना अशी. सो हिंग चड चिकन मागीर रायस तेशें कोन्न दाळूय खायली ना. हितू तेंप जालो. तुम हायाय. ओके. तुम हायाय. तुम घराको रोयताय आमी रोयताय. मुगे मामा रोयता भेंडे बी आमगे घराको जाताय. आनी कितें भात पणस जालें तुमगे. कोणाय भात पणस जाताय मुगे फेवरेट यू नो. सांगिल्लो आसता हांवें व्हिडिओचेर. ओजो नीरपणस म्हणटाय नीरपणस म्हणटाय नीरपणस आम भात पणस म्हणटाय. फ्राय केल्यार बरो लागता आनी पावसा तेंपार यम्मी हिंग मेळनाय. आतां हांव शाउट आवट घेता. ओके. 5 जाणां शाउट आवट आयचो. फर्स्ट सबस्क्रायबर इज P.O. Barreto from London. Thank you so much for watching. देव बरें करूं. Thank you for the support. Second subscriber is Philomena Pereira from Kurtorim. Thank you so much. देव बरें करूं. बरें दिसता तुम कमेंट करते जाणा. Then third subscriber is Celine from South Goa. Even I am from South Goa. Thank you for watching. देव बरें करूं. Fourth subscriber is Celestin Pinto from Konkanim. देव बरें करूं. Thank you for watching. Thank you for the support. And the fifth subscriber is Brida Fernandez from Navelim. Thank you so much. देव बरें करूं. God bless each one of you all. Thank you for all the love and support. बरें दिसत म्हाका तुमी कमेंट करता जाणा. जायते कमेंट्स हांवें रिप्लाय केलो ना. रिप्लाय करता हांव कित्या दिसांनी व्हेरी बिजी एट वर्क. ओके. आनी घारे मागीर येता हांव टायर्ड जाता. ताका लागून ह्या दिसान ब्लॉगू शूट केलो ना हांवें. फकत ते लास्ट वीक हांवें ती एक रेसिपी शूट केलो तोच व्हिडिओ आहा. तो इजा एडिट करपा टायम ना. बट हांव रिप्लाय करतलें. ओके. सो नेक्स्ट उरलोलें माफ करया हूंय सो एंड केलें तें ना तो मागीर उगडा आसून ना. उरलोलें शाउट आवट इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. ओके. बरें दिसता तुम कमेंट करून सांगत ते दोना. जावं मुगे एशें कोन्न लास्ट व्हिडिओआचे हांवें विचारलोलें एशें कोन्न तेदोन तुम बरें को आन्सर कोत्ताय म्हाका बरें दिसता. जायते जाणांनी सांगिलां आपणें भयणां हाय ओजो आनी कितू भयणां हाय. माय गॉड बरें दिसत आसता न्हू इतू भयणां हाय जाल्यार. मुगे एकू भयण आहा. सो अजून सांगूंक ना म्हाका. तुमगे भयण हांव चोरून व्हरपाचें न्हू. कळ्ळें न्हू. म्हाका ओली जाण जावपा जाल्लें कितू जाणां सिस्टर्स आहाय त्यो. बट मेनी ऑफ यू ऑल रिप्लायड.
आणि थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. तुमगे ईच अँड एवरी कॉमेंट न्हू, दे आर व्हेरी प्रेशियस इम्पॉर्टंट फॉर मी. कळ्ळें तेका लागून कॉमेंट कोर म्हणटा हांव तुमकां. मातशें स्लो उलयता कित्याक सोयरीं शेजारी आहाय, सो तेंक डिस्टर्ब करपा नाका न्हू, तेका लागून. आमगे ब्लॉग हिंगा एंड कोता. ओके, सॉंग म्हणटालें हांव, बट सॉंग बी म्हणपा बँड बी वाजोवपा मेळपा ना म्हाका. ती हें चाडटोली. अजावन म्हणला हांडी बी घेन ड्रम कर म्हूण, हांडी बी करपा हें ड्रम नाका, तेका लागून. सो नेक्स्ट टायम ओके, इन माय नेक्स्ट ब्लॉग हांव सॉंग म्हणटालें. म्हणपा उमेद आहा, बट डिस्टर्बूय करपा म्हाका बरें दिसना, रात जाली. ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. थँक्यू फॉर वॉचिंग. देव बरें करूं. बाय बाय.